कायद्याच्यो गजाली तुम्ही टॅक्सीवाल्यांक सांगतात जाल्यार कायदो पयलीं सरकारान पाळपाक जाय। गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या कंत्राटदाराक डिजिटल मिटर बसोवपाचे कंत्राट कशें कितें दितात? बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकाराचो प्रस्न। ह्या कंत्राटदाराची कायदेशीर चौकशी करून कंत्राट बेगोबेग फाटी घेत बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकार मागता। कंत्राटदार कंपनीचो डायरेक्टर व धन्याची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसपाक शकना, पूण डिजिटल मिटराचे कंत्राट मेळिल्ले कंपनीचो धनी वेगवेगळ्या घोटाळ्यांनी घुस्पिल्लो आसा। बेंगलोर पुलिशेन ताका अटकय केल्ली। नागपूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर आनी कर्नाटक ह्या राज्यांनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीची पुरवण करपाची कंत्राटां घेवन तांणी ती सब कंत्राटदार कंपन्यांक दिल्ली। तशेंच त्या कंपन्यांकडल्यान कोट्यांनी रुपया घेवन तांकां फटयल्यात अशें सुदीप तामणकर म्हणटा। पळयात ताचें म्हणणें। मोठो विषय आमच्या हातीक लागलेलो आसा टॅक्सीच्या संदर्भात। तेचेर उलोवपाक आयची प्रेस हांगासर आपयल्ली आसा, तेचेर सविस्तर म्हायती दिवपाक। आयज जेन्ना टॅक्सी मिटराचेर आयज सगळें वादळ चल्लेलें आसा गोंयांत, वेगवेगळे स्टेटमेंट येता सरकारा कडसून, तशेंच सरकारांतले मंत्री जे आसा हे वेगवेगळे स्टेटमेंट करता आनी वेगवेगळ्यो सगळे कडेन रिएक्शन येता। टॅक्सी चालका कडसून येता, टॅक्सीचे मालक जे तेंचे कडसून येता, वेगवेगळ्या भागान वेगवेगळी रिएक्शनां येता। आतां जेन्ना आमी हो विशय हातीन घेतला अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे, जेन्ना आमी कोर्टान गेले, लोक आयुक्ता कडेन गेले, तश्योच ज्यो लिगल गोश्टी ज्यो आसा, लिगल गोश्टी पळय ज्यो आयज कितें घडटा ती एकूच मनीस असो आयज आसा ह्या विशयाचेर लिगल अभ्यास करून आयज सरकारा पर्यंत हो विशय पावयता। आनी त्या संदर्भान हेचेर खोलान उलयतना आयज सांगपाक सोदता तुमकां मिडिया मार्फत ह्या सरकाराकूय जाग हाडटा। ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन 2 दिसां पयलीं सरकाराक दिल्लें आसा। कितें म्हणून की जो टेंडर फ्लोट जाला मिटर जे पळय लावपाक पळय रोज माल्टा ऑटोटॅक ही कंपनी पळय सिलेक्ट जाल्या आनी हे टेंडर फ्लोट केल्ले मिटर लावपाक, तेन्ना त्या टेंडरान कंडिशन आसलेले की खंयचोच जो डायरेक्टर आसता किंवा ओनर आसता कंपनीचो तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडान इनवॉल्व आसपाक जायना। हो कॉमन एक टेंडरान लिगल पॉयंट आसता आनी त्या पॉयंटाचेर एंटीसिडंट रिपोर्ट मागलो वयता डिपार्टमेंटा मार्फत। आयज दुख्ख दिसता सांगपाक, आयज आमी हांगासर मोठो हो विशय काडलेलो आसा की जो ह्या कंपनीचो मालक जो आसा विवेक नागपाल हो वेगवेगळ्या स्कॅमांनी गुंतलेलो आसा। नागपूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका अशो वेगवेगळ्या स्टेटींनी हेणी वेगवेगळे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट पुरवप, ऑटोमेटिव्ह व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टमीचेर फिटनेस इश्यू करप, तशेंच वेगवेगळे स्मार्ट कार्ड जे आसा RC बुक किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, स्मार्ट ड्रायव्हिंग टेस्ट, हे सगळे जे पळय टेंडर फ्लोट जाल्या ह्या सगळ्या राज्यांनी हे टेंडर ह्या मनशान सगळे घेतलेले आसा आनी हे सबलीज केल्ले आसा कोणा कडेन। आनी सबलीज करतना कोट्यांनी हेणी पयशे त्या कंपनी कडसून घेतलेले आसा आनी त्या कंपन्यांक टेंडर दिता म्हणून अक्षरशः तेंची फसवणूक केल्या आनी हो पयसो जो आसा हो मनी लॉन्ड्रींग आनी हवाला मार्फत भायल्या राष्ट्रांनी धाडलेलो आसा। आनी हेका लागून हो विवेक नागपाल जो आसा हेका बेंगलोर CIDन, कर्नाटका CIDन तेका 12 तारखेक अटक केल्ली बेंगलोरच्यान। आतां ही सगळी आमकां म्हायती एका न्यूज पेपरा वरसून सगळी गावल्या आनी हो विवेक नागपाल जेन्ना आमी वाहतूक खात्या कडेन चवकशी केली तेंच्यांनी आमकां उत्तर दिलें की ह्या मनशाचो कांय संबंद ना म्हणून। ह्या मनशांचो कशा तरेन संबंद आहा ह्या कंपनी कडेन हेचे सगळे आमी पुरावे हाडल्या। कारण हेचे जे 2 चेडे आसा, हे विवेक नागपाल म्हणटा पळय तेचे 2 पळय चेडे आसा पळय तेंचे नागपाल आणि कार्तिक विवेक नागपाल हे 2 पळय तेजे चेडे आहा, हेंचे रोज माल्टा कंपनी पळय जी आसा त्या कंपनी कडेन 50% शेअर आसा आनी तेचो बापूय मोतीलाल नागपाल हो तेचो विवेक नागपालाचो बापूय हेचे कडेन 100 उरलेले 99% शेअर आहा। म्हणटो 100% शेअर जे आसा ते ह्या फॅमिली कडेन आसा। हो तेंचो सगळो फायनान्सर आनी हेचे रिलेशन ह्या कंपनी कडेन आसा। हे सगळे आमी कागदोपत्री आनी ह्या
पुरो हितून रिप्रेझेंटेशन म्हणजे कंप्लेंट सरकाराक पळय दिल्या, हितून सगळें नमूद केल्लेलें आसा. आतां आमची मागणी आहा सरकारा कडेन की जे ट्रान्सपरन्सीच्यो गोश्टी उलयता सरकार, तांकां मिटरला आनी टॅक्सीवाल्यांक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक जाय. आतां ह्यो गोश्टी पळय ज्यो घडल्या, क्रिमिनल बॅकग्रावंडाच्यो पळय ज्यो गोश्टी घडल्या, हेचे इन्व्हेस्टिगेशन आतां करचें आनी हो टेंडर इमिजिएटली रिवोक करचो, टेंडर इमिजिएटली कॅन्सल करचो. ही हांव मागणी कित्याक करता की 2007 जेन्ना शिमनीतूज हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक सिलेक्ट केली, शिमनीतूज कंपनीक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लोकांक प्रोवायड करपाक सिलेक्ट केली वाहतूक खात्यान, त्या वेळाचेर कंपनीचो असोच डायरेक्टर जो आसलो नितीन शाह, हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड एक्टिविटीन मर्डर केसीन एक्यूज जाल्लो. हो मुद्दो आमी वाहतूक खात्याक आनी त्या वेळेचें सरकार दिगंबर कामत यांच्या मुखार मांडलो. तेंच्यांनी चौकशी केली, 5 IAS ऑफिसरांची कमिटी नेमून चौकशी केली. त्या चौकशीच्या अंतर्गत जो पळय रिपोर्ट येयलो, त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर त्या वेळाचेर टेंडर स्क्रॅप करून उडयलो. तेन्ना ताका लागून आयज हांव मागता ह्या सरकारा कडेन, जे ट्रान्सपरंट आनी प्रामाणीक सरकार म्हणटा पळय, त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे कडेन आयज हांव मागता की हे पळय एक्कार एक आमी तुमकां पुरावे दिता, एक्कार एक पुरावे दिता, तेन्ना आतां तरी ह्यो कायदेशीर गोश्टीच्यो बाब जी पळय कायदेशीर आहा पळय त्यो चाल ढकल करूं नाका हेचेर. कित्याक इतले दिवन सुद्दां जर तुमी जर कांय करचे ना जाल्यार मागीर शेवटी आमकां कितें ना कितें एक मोठें कितें तरी आत्महत्या तरी करच्यो पडटल्यो तुमच्या दारांनी. ही परिस्थिती उत्पन्न करूं नाका. म्हाजी मागणी आहा, जे सेल्फ एम्प्लॉयड पळय आयज भुरगे आहा गोंयकार, जे पळय जे धंद्यान इनवॉल्व आसा पळय, तेंचेर ह्या सरकारान खंय तरी आत्महत्या गोवा मायल्स स्क्रॅप करा, मागीर आमी मिटराचो विचार करता. हो आमचो मुद्दो आसलेलो. आयज मिटरूय लावपाचें घोशणा करता आनी लोक आयुक्तान येवन गोवा मायल्साकूय प्रोटेक्ट करता गोवा सरकार. चल्ला कितें काय म्हणून. मुख्यमंत्री ज्या तरेन वावुरता त्या तरेन आमकां महाभारताची याद जाता. महाभारतान इतलेंच सरकारान केलां की 2 इन्स्टॉलमेंटांनी पळय पयशे दिताले पळय ते 1 इन्स्टॉलमेंटान दितले मिटर बसयल्या उपरांत. पूण मिटर पयलीं आपल्याच पयशांनी बसोवंक जावो, कळ्ळें न्हू. आनी एज पर हेचे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे काल तेंच्यांनी हे पब्लीश केल्या, पब्लीक नोटीस तुमचे पेपरान बी येतली 2 दिसांनी. तितून तेंच्यांनी क्लियर हांगा सांगलेलें आहा की जेणे कोणी पळय मिटर बसोवंक ना तेणी 30 तारीख पर्यंत बसोवचो, नाजाल्यार ताका आमी द परमीट होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू कॅरी आउट बिजनस ड्युरींग द पिरियड दॅट द परमीट इज सस्पेंडेड. म्हणजे परमीट कॅन्सल करतलो म्हणून हांगा क्लियर आदेश दिला. म्हणजे अशे जर कायद्याच्यो जर गोश्टी जर तुमी टॅक्सीवाल्यांक सांगता, कायदे पयलीं सरकारान पाळपाक जाय. आयज येदो व्हडलो मुद्दो हो, आयज ब्रेकींग न्यूज हो सारको, म्हणजे ब्रेकींग न्यूज सरकाराक हो की सरकारान आयज हो टेंडर स्क्रॅप करपाकूच जावो. आनी जर तर हे सरकार करिना जाल्यार ह्या मोगलांच्या निर्लज्ज सरकाराक आनीक तोंड दाखोवपाक जागो ना. पूण हे आमी पदयात्रेन सगळें एक्सपोज करतले ह्या सरकाराक. जी पदयात्रा आमी दवरल्या आमचो हेतूच तो आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे कितें कारनामे सामान्य लोकां पर्यंत पावोवपाचे. घराघरान सगळे टॅक्सीवाले आझाद मैदानार किंवा आनी खंय मिटींग दवरता थंय पावना. तेन्ना गांवांनी आमी जेन्ना भोंवतले कोस्टल बेल्टान त्या लोकांक त्या स्टँडांचेर मिटिंगो जातल्यो, थंय आमी लोकांक ह्या सरकारची अकार्यक्षमता पळय ती आमी लोकांक सांगपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स.